परीक्षांच्या संदर्भात काय निर्णय झालाय काय? हां परीक्षांच्या संदर्भात फायनल एक्झाम 11 12 फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर किती ऑफलाईन घेवपाक जाय कितें स्टेटमेंट केला तो लायक न्यू द्यायला पडटली हां एक कोणी तरी घातल्या हय कितें कितें 11 बारावेच्यो भुरग्यो परीक्षा बोर्डाच्यो परीक्षा फाटले फावटी ज्यो 10वी 12वीच्यो परीक्षा आहा पळय न्ही त्यो तश्योच जातल्यो रुटीन एग्जाम जाता तशी जातली बरोबर आसा ती तशीच जातली इवन दो बाकीच्यो सगळ्यो एग्जामी सुद्दां ज्यो आहा पळय न्ही रे कॉलेज लेवलाच्यो आनी हेच्यो ज्यो आतां युनिवर्सिटीन सुद्दां ऑफलायन घेवपाचें डिसिजन घेतला तरी तें फायनल डिसिजन ऑफलायनूच जातलें ओके. हय त्याच पद्दतीचें आनी एक तर ते कितें 500 कोटी जे तुमी दिला कॉन्ट्रॅक्टरांची फारीक केली ती कितें आसा गोवोरमेंटान डिसिजन घेवन RXL सिस्टमींतल्यान म्हणजे द बिल डिस्कावंटींग सिस्टीम गोवोरमेंट ट्रेजरीचेर एकूय पयशाचो ताण पडनासतना जवळपास 6 म्हयन्या खातीर इन एडवान्स आमी सगळ्यांची बिलां जी आसा पळय न्ही अप्रॉक्सिमेटली 31 मार्च 2020 पर्यंत ह्या सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां PWD आसतले WID आसतले इलेक्ट्रिसिटी आसतले आनी GSIDC आसतले हाजी 31 मार्च 2020 पर्यंतची बिलां 500 कोटीची बिलां ही इन एडवान्स फारीक केल्या हितून फक्त सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टर दोज वर कमिंग अंडर द MSME सो दे आर चार्जिंग 3.5% ऑफ द इंट्रस्ट हो तांकां पडटलो बट इन एडवान्स हे सगळ्यांक पयशे बरे मेळटा त्या खातीर सगळे कॉन्ट्रॅक्टरूय खूश आसा हाजे पयर महाराष्ट्र कोऑपरेटीव बँक हांच्यानी जे फंक्शन केल्लें त्या दिसा खरें तें डिक्लेअर जालें 15 जानेवारी पर्यंत सगळें स्ट्रीमलायन जातलें आतां पर्यंत अर्द्या वरच्या पेक्षा चड कॉन्ट्रॅक्टांक तेजी बिलां मेळपाक सुरवात जाली बट उरलेल्या कोणाचे थोडोसो MSME रजिस्टर्ड ना अकावंटींग सिस्टीम हातूंत उरला बट एक व्हड गजाल आसा की 500 कोटीची बिलां जी आसा पळय न्ही 31 मार्च पर्यंतची सरकाराच्या तिजोरीचेर ताण पडनासतना फारीक केल्ली आसा दिस इज जाका आमी आनी पुराय देशांत आमी पयली स्टेट आसा की जेणे अशा पद्दतीच्या RXL आनी बिल डिस्कावंटींग सिस्टमांतल्यान ही सिस्टम यूज केलो वीच इज RXL इज अ PSU ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अजून भारतात कोणीच यूज करूं नाशिल्लो फर्स्ट टायम वी यूज आनी महाराष्ट्रा बँक हांच्यानी आमकां त्या खातीर पुराय सपोर्ट केलो दे हॅव सँक्शन अस फॉर द 500 crores ऑफ रुपीज आनी बरी गजाल आसा की कॉन्ट्रॅक्टरांक खूब बेगीन पेमेंट जालो जेणे करून की परत जाका आमी म्हणटा की पयशे परत रोल जावपाक जाय त्या पद्दती ते रोल जावपाक शकतले सगळीं कामां जी आसा ही खूब मोठ्या प्रमाणात परत एकदा चलपाक लागतली मागीर तुमकां बँकेक परतून दिवचें पडटलें 6 म्हयन्यांनी आमी तेंचे बील पेमेंट करतले 500 कोटी रुपया आमकां 6 म्हयन्यांनी परत करपाक जाय विदावट एनी इंट्रस्ट वी आर पेईंग डेट 6 म्हयन्याचो इनफ सफिशियंट टायम आसा सो दॅट त्या टायमान आमी 500 कोटी घेतल्या 500 कोटी रुपया आमी परत फारीक करतले दॅट इज द वे फुडली अशी बिलां फारीक करपाक येतली आमी आत्ताच्या आमच्या इकॉनॉमिकल कंडिशना खातीर घेतलेलो निर्णय आसा तोपर्यंत आमकां 6 म्हयन्याचो रिलीफ मेळटा तोपर्यंत राज्याची आर्थीक परिस्थिती आनीकूय खूब बऱ्या पण आत्ता सुद्दां ह्या परिस्थितीत आमी 500 कोटीची बिलां फारीक केली ही खूब व्हड गजाल आसा तेजो पयलीं विचार कर नवीन कोविडचं काय डिटेक्ट झालंय नाही पुण्यावर जेवढे ज्यांचे रिपोर्ट्स पुण्याला पाठवले होते त्यांचे आज संध्याकाळपर्यंत त्यांचे मिळणार होते आत्ता मी हेल्थ सेक्रेटरीकडे त्याचं डिटेल्स घेणार आज एक हाय लेवल PWDच्या सगळ्या हांव आणि PWD मिनिस्टर्स अलॉंग विथ सगळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सगळ्या डिव्हिजनचे गोंयांतल्या पुराय उदकाच्या समस्येचेर पुराय चर्चा जाली ताचेर पुराय डिस्कशन्स जाले आणि तांकां प्रॉब्लेम कितें कितें आसा हें समजून घेतलें आनी जेणे करून म्हणजे प्रत्येक कडेन 3 MLD 4 MLD हो शॉर्टफॉल आसा म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल म्हापसा 15 MLD जाय जाल्यार ताका 12 MLD उदक मेळटा ताका 3 MLD मेळ्ळ्या शिवाय तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना आयज एक डिटेलान सगळ्या काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत आमच्या 19 कडेन आमची जे पंपींग स्टेशन्स आसा प्युरिफिकेशन प्लांट आसा ताज्या भायर रुरल स्किम्स आसा ह्यो सगळ्या स्किमीचेर इन डिटेलान डिस्कशन जालें त्या डिव्हिजनांतल्या SE EE आनी AE हांकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी हे शॉर्टफॉल्स कित्याक आसा आनी कशा पद्दतीन आमी तो शॉर्टफॉल भरून काडपाक शकतले एक 2-3 कडेन नवीन किंवा रुरल स्कीम तयार करून हो शॉर्टफॉल भरून काडप आनी फुडल्या 15-20 दिसां भितर सगळी कडलो जो वॉटर शॉर्टेज आसा पळय न्ही ती कमी करपाचो प्रयत्न केला 8 दिसाच्या भितर ते कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आपलो प्लॅन रेडी करून म्हाका सबमीट करपाचें आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक जर 14 MLD जाय आत्तां 11 दिता रुरल स्किमींतल्यान आमी 2 MLD दिवंक शकतले काय कितें आनी टेम्पररी सोल्युशन्स कितें आनी मेजर लॉंग टर्म सोल्युशन्स कितें हाजेरूय डिस्कशन्स जाले आनी तातूंतल्यान तो सगळो प्लॅन विदीन 8 days परत 8 दिसांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायजचो रिपोर्ट घेवन मिटींग जातली जेणे करून
की उदकाचे प्रॉब्लेम जे आसा हे आमकां 15 जानेवारीच्या उपरांत उरचे ना हाजी हांव इतकी निश्चितच म्हणजे आज सगळे PWDंतल्या गोंयभरांतले इंजिनियर आमचे SE EE हांव PWD मिनिस्टर PC हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कशन जावन हे प्रॉब्लेम जो तो रिझॉल्व करपाक घेतला. कर्मचारी कामचुकारपणा करतात असं तुम्ही स्टेटमेंट केलं होतं, त्याच्यामुळे हा प्रश्न निर्माण हांव झाला आहे. करतात न्ही रे, हांवें खंय त्यावेळी म्हटलां त्यांच्यावर काय कारवाई? थोडे जाण जे इंजिनियर आसात थोडे जाण उदक सोडपी आसात तेय करता. आयज तांकां सांगलां हांवें म्हाका जर अशा पद्दतीचे जर ह्यान फुडें कंप्लेन येत जाल्यार हांव सस्पेंड करतलो म्हणून. हांव वगीर रावचो ना. जे काम चुकारपणा करता हांवें तांकां इवन जो सांगलां ज्याच्या कडेन आतां जो उदक म्हणजे तांचो अजून हांव सांगता देर इज अ मिसमॅच इन रेशो. दे आर सेईंग दॅट इन द 85% इज अ रेजिडेन्शियल यूज अँड 6.75% इज अ कमर्शियल यूज. हांवें सांगलां व्हेरीफाय दॅट इट इज नॉट सो. हाजो रेशो हो बदल आसपाक जाय कारण इतकी वर्सां तेंच चलत आयिल्लें आसा. तांच्यांनी म्हाका व्हेरीफाय करून सांगता म्हणून सांगलां कारण कमर्शियल पर्संटेज जी आसा ही डेफिनेटली चड आसपाक जाय. खातीर तेंय सांगलां ताका ह्यान फुडें जर इंजिनियर कोण फॉल्टी मेळत जाल्यार ताका सस्पेंड करपा खातीर वगीर रावचो ना. सर गोवा मायल्स आनी टॅक्सींचो अजून एक लॅशीस चालू आहा, तितून आमचे थोडे ट्युरिस्टांकूय मातशे त्रास जाता. तेजेर तुमी कितें? ताजेर जाता तितके बेगीन सोल्युशन येतलें. आमी तो मिटर्स आनी येते तांकां सगळ्यांक एकदां बसून बेगिनात बेगीन सोल्युशन येवपाचें.